employees and officers of Goa State Cooperative Bank are holding a protest demonstration. So this protest demonstration is to express our unhappiness over the long delay in settling our wage demands. Now, Goa State Cooperative Bank is making a profit for the last several years. In fact, from 2018, the bank is making profit. So the bank is likely to recruit large number of new employees because it's doing well and it wants to fill up the vacancies of the retired employees. But as far as existing employees and officers are concerned, their wage demand is pending from 1/1/14. Our last wage revision expired in the year 2013. And from 2014 we have submitted a charter of demand seeking revision in wages. And initially the bank said that 2014 the bank was running in a loss. 2014-15, 2018 the bank started making profit. So we asked the bank to settle our demands. And from 2018 till today they have been giving excuses, one pretext or another in settling the demands. So in 2021 the bank is saying that we are going to give you only 5% wage revision, and that also from 2021. This is not acceptable to us. We want a wage revision from the date it expired in 2014, and normally wage revision in the banking takes place more than 15%. So we want the bank to negotiate with both the unions, employees union and officers union, and arrive at an amicable settlement at the earliest. Have you given any notice to your management? See, if the management refuses to settle, then we will have no alternative but to give a call for 2-day strike. आमकां जाय मातसो डिमांड सेटल केल्लो आनी मॅनेजमेंटान मिटींग घेवन आमचे कडेन उलोवन हे करून सेटल करचें. न्याय जालो तो हे फुडें जावची न्ही. आतां जे आमी सगळे एकटेन येयल्ले आसात तेणें आमचो डिमांड करचो पास इतल्या मॅनेजमेंटा कडेन मागता आमी. आनी आमकां होप आसा की मॅनेजमेंट आमची मेजॉरिटी पळोवन तो डिमांड चार्ट जो आमचो घातलेलो तो पूर्ण करतलो म्हणून. हेजे फुडें आनी स्टेप्स घेवपा दिवचे ना म्हणून. हांव ह्या बँकेचो सिनियर स्टाफ. आयज आमी हांवूय युनियन मॅनेजींग कमिटीन आसा. आयज आमी हो धरणाचो कॉल दिल्लो आसा तेन्ना ह्या व्हडल्या मेजॉरिटीन आमचे सगळे स्टाफ हांगा उपस्थित आसा. आमचो धरणां आपोवपाचें इंटेन्शन एकूच. आयज जाली जवळ जवळ 11 वर्सां जाली जो आमचो सेटलमेंट पेंडींग आसा तो आजुनूच जायना. आमी खुबशी मॅनेजमेंटा कडेन लेटरां बरयलीं, खुबशे रिक्वेस्ट केले, तरी आमकां आमचो सेटलमेंट करपाचो कोणूच आमकां मदत करिना. त्यामुळे आयज आमकां हे स्टेप घेवचे पडले. काही 2 वर्सां पयलीं आयज सादारण आयज 2022 चलता, 2020 अशेंच आमी एक धरणां धरलेली 22 फेब्रुवारी 2020. आयज परत एकदा वेळ येयला. तसोच हाज्या पयलीं जेन्ना कोवीड येयलो, कोविडा कारणान आमी मातशे खंय तरी कमी पडले, खंय तरी आमकां मिटिंगी घेवपाक मेळना, धरणां धरपाक मेळना. पण आयज परत एकदा आमी बँके समोर जमा जाल्ले आसा. आमी खूब प्रयत्न केलो मॅनेजमेंटा कडेन, तरी मॅनेजमेंट आमचो सेटलमेंट करपाक तयार ना. जो आमी 20% मागलेलो तो आमी खंय तरी आमकां 5% दिता म्हटलो तो सुद्दां आयज आमी मान्य केल्लो आसा. आमच्यो मुख्य मागणी म्हणजे त्यो आयज आमी युनियन आनी जे ऑफिसर एसोसिएशन आसा आमच्यो मुख्य मागणी म्हणजे जो आमचो पेंडींग आसा डिमांड फ्रॉम 1 जानेवारी 2014. आमच्यो मुख्य मागण्यो म्हणजे थंयच्यान आसा, कारण थंयच्यान तेंच्यांनी आमकां दिवचो अशें आमी तेंच्या कडेन मागता. आयज मॅनेजमेंटान जें कितें ऑफर दिला तें आमकां मान्य ना. त्यामुळे आयज आमी हांगा सगळे जमलेले आसा. सरान तुमकां सांगलेलें आसा आमचे फुडले स्टेप कितें आसतले. आनी हांव एक सांगूंक चिंतिता की आमकां सगळ्या ह्या स्टाफांक पूर्ण मॅनेजमेंटाचेर विश्वास आसा. कारण हाज्या पयलो जो एग्रीमेंट जाला 2013 आमचो जाला, तर ह्याच मॅनेजमेंटान केल्लो आसा. आमकां पूर्ण खात्री आसा ते अवश्य आमचो एग्रीमेंट करतले अशी आमी आशा बाळगता. Unity of bank employees and officers.